पेडणेचो नामनेचो पुनः उत्सव आयतारा व्हडा उमेदीन मनयलो। ह्या उत्सवाक गोंय, महाराष्ट्र, कर्नाटक वाठारांतल्या हजारांनी भाविक सकाळी सावन भगवती देवी, शरवळनाथ देवीचो मांगर, रवळनाथ ह्या देवळांनी वचून भक्तांनी देवदर्शनाचो लाव घेतलो। पेडणेचो दसरो गोंयभर फामाद। पेडणेचो फामाद पुनवेच्या उत्सवाक लाखो भक्तांनी देवाचो मांगर हांगा श्री रवळनाथ आनी श्री देव भूतनाथ हाचे तरंगांचे दर्शन घेवन कोल घेतलो। पळोवया काय भक्तिमय खीण। रवळनाथाचे आणि भूतनाथाचे एक तरंग भगवतीचे आसा ते आमचे तरंग गेल्ले आसा। अशी तरंगां 3 आसात आणि ही जी 2 तरंगां आसात ती रवळनाथाचे आणि भूतनाथाचे। ही तरंगां जेव्हा तर आम्ही रवळनाथाच्या देवळान न्हेसोवन आम्ही कोटकाराच्या मांगरान व्हरतात। कोटकाराच्या मांगरानसून जी तरंगां दुसरे दिसा आम्ही भायर काढून ती हांगा भगवतीच्या देवळा कडेन येवन सगळ्या भाविकांक कौल दितात आणि तो कौल सगळ्या लोकांक कौल दिवन ती 1:15 सुमार हांगाच्यान सुटतात, ती थेट मांगरान वयतात आणि मांगरान थंय 2 दीस रावन जे पुण्य दीस आसा तो आमी तेची परत तरंगां भायर काडून तेची सांगता जातात आणि ती परत आसून रवळनाथाच्या देवळान येतात। गोवा 365 खातीर पेडणेच्यान संदीप कामोलकर।